देवबरोबर प्रस्ताव दिवमुखजन कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमाचा हांव रेमंड डिकुनाथ कोडे 9845419482 म्हजे नंबर तुमचे संपर्क खातीर हर एक अभ्यासत्रायेचा आमी नवे नवे विशय घेवन नव्या नव्या व्यक्तींक घेवन नवे नवे साधनां घेवन तुमच्या मुखार कोंकणी मायेची सेवा करता आनी आज परत आमी कोंकणीचे अव्वल सुपुत्रांक घेवन हांगासर आयल्या हर एक पोटी संवसाराच्या विंगड विंगड कोनशांनी विंगड विंगड रितींनी कोंकणी उलोवच्या हर एका बोलींतल्याक साडीसानी दोन बोली आसा म्हणटात ताच्या सडीक आसा म्हणटात तांकां तांतल्या कोणा एकल्याक आपण हाडून ही कोंकणीची सेवा म्हूण आमी उचित रितीन करता आमी तांकां पेमेंट दिना आमी घेना एक कोंकणीची सेवा हर एकल्यांनी करी जाय म्हणल्या एका अभिमानान V4 न्यूज लायव्ह हे आमकां अवकाश करून येतात हर एक ब्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर तांकां आमी देव बरें म्हणटा आनी हे कार्यक्रम आज परत ब्रेस्तारा आसा करता आज अव्वल कोंकणी तांच्या खंयच्या कार्यांनी कोंकणी कोण दिसतात तसले कुणबी समाजाचे आमचे दोग जण हिरो आमच्या संगत आसात ते हेमराज आणि शिवराम तांकां तांच्या समाजात कुणबी समाजात तुमकां कळीत आसा हर एका कार्यांक एक सोबीतकर घुमटांचो एक पद म्हणून नाच करचो आनी घुमटांचे इम्पॉर्टन्स तांच्या मध्ये आसा तितलें मात न्हय ताच्याहून साडीचं महत्व तोणी खेळाक आसा तांच्या मध्ये एक आबोल्यांचे जले घालून तोणयांचो एक सोबीत एक नाच केलो जाल्यार सगळें कार्य रंग रंगार तांकां इल्लें चूर ऑर्गनायज करून कोणें एकाडेमीन तांणी बरें हाडून ह्या दिसांनी तांकां हाडिल्लें आसा आमी आज ह्या शिवराम आनी हाका हेमराजाक आपण हाडून एक झळक आमकां सडीत एका घंट्यान कितले करूं वता तुमकां कळीत आसा एक झळक मुखल्या दिसांनी आमी परत तांकां आपोवंक वता त्या देखून एक झळक दिवच्या खातीर तांकां आपण हाडल्यात हांगासर हेमराज आसा स्वागत एक पोस्टलांत एक पोस्टमॅन जावन तो काम करता BJ पोस्टात आसा सद्याक पोस्टिंग जावन आसा एक बारीक सौम्य स्वभावाचो आपल्या समाजांत हांव एकलो न्ही हांव नाका म्हज्या सांगात शिवरामाक आपण हाडटा म्हळ्यार म्हाका एकल्यार ग्रेशन नाका आनी एकल्याक आपण हाडटा म्हणून ताणेंच सांगून वॉलंटियरली आयला तो तितलें मात न्ही शिवराम गौड आमच्या सांगात आयला तो ताच्या पुताक आपण आयला कितले बरें म्हळ्यार आमी एकले न्ही आमी समुदाय सांगता म्हणून दाखोवची ते बारी एक संतोशाची गजाल स्वागत तुका शिवराम गौड तुका सांग हेमराज तुजे खंय जल्मलो 1-2-3 मिनटां भितर सांगून सोड शंका दिंदा बंदर तीर्थ म्हणटात हांव शक्तीनगरा जल्मल्लो वासुगौड आनी पार्वती आवय बापूय म्हजी कितली भाऊ भयणां भाऊ भयणी एक भयण दोग जाण आमी भाव तेका भुरगीं आमी मागीर खंय बरें शिकप आनी जालें तुजें शिकप प्रायमरी श्री वाणी विलास प्रौढशाले मागीर हायस्कूल सेंट जोसेफ बचपे तूं बचपे गेलो बचपे जल्मल्लो हांगा जाल्यार रे नाही शक्तीनगर म्हणल्यार आज्जेचें घर म्हणजे मायल्या आवयचें तशें तुमचें घर पडील तुमी पडील न्ही गे मागीर थंय कितें तुजें शिकप जालें बचपेंत नाही बचपे म्हणल्यार आमकां लागीं थंय बचपे पडील फेरार जावन ग्राम आमगेर पेरार तुमचे ग्राम पेरार वय पडू पेरार की मुडू पेरार पडू पेरार बॉर्डर आसा आमी बचपे आनी पडू पेराचे बॉर्डर खंय गेला म्हळ्यार पडू पेरार म्हण येता नाल्यार मुडू पेरार म्हण येता बचपे ग्रामा लागती तीर्थ आसा न्ही तशें मागीर 8 वर्सां एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट आसा आमच्या पोस्टलांत ताचेर काम केलं ताच्या मागीर प्रमोशन जावन BJ पोस्ट ऑफिसाक साधारण एक 14 वर्सां जावन काम करता वय आतां प्रेझेंट नंतूर एरियाक आसा हांव पोस्टमॅन जावन पोस्टमॅन आसा म्हळ्यार आमच्या एरिया तुमच्या जण पडटा पूण आमकां कोडयाळ बैल इंगाड पोस्ट पडटा न्ही तशें जाल्यार तें ओके आतां शिकप जाल्या उपरांत पोस्टलाक वचचें म्हणून कोणें सांगलें तुका पोस्टलाक न्ही हांवें एम्प्लॉयमेंटाक रजिस्टर केल्लें कोणें सांगलें आमचे इस्कॉलांत
उलकेच्याने तुमच्या समाजात होय. तू मात्र एकलो गेलाय दुसरे कोणी वचून राहते ते कशा ना असा असा सुमारदान असा आमच्या. सुमारदाना पोस्टाला होय. गेला. आता ना साधारण पोस्ट ऑफिसांत एक हत्ती पत्ता वयर जण असा एक आमच्या मंगळूर डिव्हिजनात होय तुमचे आसात पोस्ट आमच्यात आता बरं कुटुंबी हेड ऑफिसान साधारण एक 7-8 जण आमच्यात तसा एकलो गेल्याने एक वाट झाली म्हणून नाही ना म्हणजे पहिले आलेले असं तसे होय रिटायर्ड झाल्या थोडं जाणं तसे नाही बरं गव्हर्नमेंट सर्व्हिस आमचे एक बरो विषय शिवराम तू काही तुझे हांव मुच्चूर तावन आयला मुच्चूर निरुडे लग्गी पडटा मुच्चूर निरुडे वय थंय मुच्चूर काना म्हणून आमचो एक कुडम्याचो तो मुच्चूर काना म्हणल्यार मुच्चूर काना ते एकूच आसता थंय आमचो एक कुडम्याचो तो वाडो केळ कर्ण एक वाडे एक 250 मुसर घरां आसा आमची तातूंत एक केळ गाडी धांवन हांव सेवा करना काल केळ केळ घुमटा केळ तोणया केळ ताचो 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 सगळो संघ आसा तुमच्याकडे वय वय जण मुसता आमी इंत न्ही तुमकां खंयच्या देवळा खातीर ते आमी आमच्या कुळदेव आमकां सादारण मुच्चूर देवळ देवूळ आसा देवळ नाही हे आमचे वय वय केळ जावचो जागो गुरकाराचें घर गुरकाराचें गुरकाराचें वय ताका एक मांड आनी आमची एक रीत रिवाज आनी पुरो आसा त्या हातूंत एक तुजें शिकप आनी कितलें जालें हांव निरुडे संत फ्रांसीस हिरिया प्राथमीक शाळे त्या इस्काला येतालो वय सोला लागीं थंय इस्कालाक 10वी मिशेर शिकला ताच्या उपरांत त्या टायमार लागीं PUC कांय नासलें एक किऱ्यांत वचो जाल्लें नातल्यार एडापदाव त्या सायड वचो जाल्लें वय आनी ते दाळा आमी भुरगीं आमी 8 जाणां भुरगीं मलगोडावंत तशें घरच्या आवय बाय पूत म्हळ्यार बापाय बरी मागीर बापा उपरांतच तूं सगळ्यांक तुज्या कांजार बसचें पडलें बरी तशें आवय गेले साय करून मागीर कामाक आतां मेस्त्री काम करना तूं आतां मेस्त्री काम करना मेस्त्री म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट काण घेता या कोणाच्या अंडर कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार आमकां गांवांत ल्हान ल्हान कामां मेळटा ल्हान रिपेरी करची वयसांनी वचचें आमकां कामांक कांय रगडी कृषी आनी प्रकाय करतात की कृषी आसा इले माड इले आसा एक 25 माडा आनी एक त्या मदें मदें इल्ले माडयो आनी आसा एक 30 वर्सांचो जायतो जागो आसा तातूंत घरच्या घरसाक आनी भोंवता कांय तातूंत जिवण करचें कांय येना वय तुजी यजमान काल करता म्हणले म्हजे यजमान टायलरींग आनी घरा गोरवां आसा मागीर दूध काडून डिप्प्या दिता मागीर घरान दिता इले तर प्युअर दूध मेळटा तुज्या प्युअर दूध मेळटा दिल्या उपरांत ते मागीर हें करता मागीर इली कृषी आसा तरकारी कृषी वर्साक तुवें तें आतां प्रोग्रामाच्या पयलीं एक फोन आयलो पण भेंडा आसा जाल्यार भेंडा आसात गांवची भेंडा आसात की म्हणीत वय तांकां नवे जेवंक म्हण विचारतले नवे जेवंक हें कालें काय तें तुजें आतां गाय पोसच्या आनी काल सरकारी स्कीम मार्गी कशें ना आमचें आमी ते सरकारी स्कीम आनी काय ना एक ल्हान हाडली ताच्या वयर ओडोन आतां 4 गांवठी की जर्सी आनी तशें आतां क्रॉस आसा जर्सी प्युअर न्ही एक क्रॉस टायपर आसा एका गाय सुमार एक 25-30 हजार रुपया जातात एका गाय एक मला हाडले हांवें 30,000 ताका इन्शुरन्स आनी प्रकरण इन्शुरन्सान केला ताका इन्शुरन्स करची पडटली म्हळ्यार ते पोसप तुमकां गो डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर लागीं आसाची की जाल्यार पळयची की येता काल ट्रिटमेंटांनी जाल्यार फोन करना पळयता येता मागीर ताणें सेमेन्स न्ही धरून येता फोन केल्यार हाडून येता पूण हें ना काल तुमी पाडो दिवचे आनी प्रकार ते आतां पुरो ना न्ही आतां पाडे ना पाडो आनी मेळना तशें आतां मागीर बांदून घालून पोसता बरो एक ब्रेक काडपाचो टायम आयला ब्रेक काड घ्या कोंकणी कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आतां शिवराम गौड आनी हेमराज दोगी जण कुडुंबी समाजाच्या संस्कृतीचे प्रतीक जावनचे घुमटा आनी तोणी विशयांत एक्सपर्ट त्या देखून तांकां आपण हाडले तांच्या विशयांत परिचय आमी करून जाली राव आमच्या तकना पळया बी परत कोंकणी भाशेन नेकेत राहा घुमटा पदां मुखार आयकूंक आसा एक ब्रेक काड घेता
स्वागत मोगच्यानं कोंकणी भाषेत नीट एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये आज कुणबी समाजाचे सांस्कृतिक आणि कलेचे एक पोषक जाऊन आपणाच्या त्या सगळ्या ग्रामांत आणि इतरकडे आपणाचे परफॉर्मन्स तुमचे हेमराज आणि शिवराम आसात आणि आम्ही त्यांच्या समाजाच्या त्या कोंकणी संस्कृतीच्या सर्व विषयांनी इले आमच्या या वेळाच्या बंदडेमध्ये आम्ही डिस्कस करू रेडी करतो. सांगा ये आमचे घुमटांची पदां आणि तोणी केदळा ते तुमगे आचरण करची या मुंची आणि केदळा ती आम्ही घुमटांची आणि खेळूम म्हणून आमचे तुम्ही खेळ खेळूम वार्षिक म्हणजे नाही? होय वर्साक एक खेळूम करता आमी ते तुलसीवर बेक प्रथम तुलसीवर बेक आमी एक घुमट भायर काडूंक खेळ भायर काडूंक एक होय शिकोवंक प्रॅक्टीस करूंक तशें त्या गुरकाराच्या घरा एक खेळ काडून पुरा गुरकार म्हणून पक्का होय गुरकार आसा रायबारी आसा पांच वाटे आसा एक मुख्य आसता म्हणून ते पुरो सर्व न्हू एक घुमटा आनी पुरो भायर काडून एक ग्राम जाता गे होय एक एक गुरकार एक रायबारी पांयदान आणि मिळून एक ग्राम जाता गे होय नाही एक संघा संस्था आल्ला बरीत कोशाधिकारी कार्यदर्शी असे तशें तांकां रायबारी तशें ते नांवां आसा नांवां तशी वय गुरुकार एकलो रायबारी इंग्लिश नांवां नाका आमची गांवठी नांवां आसा ते पयल्या संस्था आल्ला बरीत पयल्यांदा हाडले आणि तांचे तो वावर म्हणून आसा तो ताणे त्या त्या कुटुंबाच्यानी आणि ते कुटुंब आमच्या पारंपारीक म्हणल्यार गुरुकार जाल्ल्या त्यात कुटुंबाच्या गुरुकार रायबाराल्यान ते कुटुंब म्हणून पयलेंच्या रायापर्यंत वय वय ताका धार्मिक हिंडलेले आसा कशें आमी आतां हें केल्यार आनी एकल्या आमकां रायबारी करूंक जायना त्या निमाणे भावाक सक्सेसर नातल्या कालां करतात नातल्या त्यांच्या कुटुंबा भितरच ताणें काडचे सांगायची या कोणाक एकल्या करीची गे नाही ते म्हणल्यार मलगडे कोण आसा तशें ना जाल्यार ताचेर तिके एक बोल म्हणल्यार पयशा वयर अनुभव सोडाल्ल्यांक आता शंकर काढायचे नाही गे आणि आता आमच्या रायबारी कुटुंब आमच्या आनी एक कुटुंब जाल्यार रायबारी त्या पोस्टाक ताच्याच कुटुंबाचे जायचे आमच्या म्हज्या कुटुंबाच्यान ताका रायबारी पण दिवंक जायना तशें ते विंगड ये विंगड वय वय त्या कुटुंबाच्या आदारार ती येतात आता तुझे बचपे पडटा गे स्वामीला पदाव पडटा आमगेल्या मंगळूरांत मंगळूर तालुकांत दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत 26 वाडी आसा आमची कुटुंबीचे वय खंय कोणाचे तावन काडंदले मुसेर ते तांचे ते करून तुम्ही ओटूक मेळचे एक संगमा म्हणून आसा की संगमा म्हणून आमी ते करना आयल्यार करयत सोटूक सांगता मेळटात की केदाळे मेळटात तांच्या फंक्शनाक आमी केला ते आमच्या फंक्शनाक एक 12 वाडे आमच्या आता म्हणल्यार डिवायड जावन एक 26 जनसंख्या आता तुमचे आमी केदाळे म्हणचे काले म्हळ्यार कुटुंबी म्हळ्यार घुमटा आणि तोणी म्हणून दुसरे काले पण आसा खातारां काले दुसरे काले करतात तुम्ही आमची ही मात्र पदां न्ही तुझा सगळ्यांत आतां जल्मल्यार पदां सांगून हें करूंक आसा आमकां नाच करूंक आसा फुगडी मारचे म्हणून एक खेळ आहा तो बायल मनशांक मात्र फुगडी मारचो खेळ फुगडी मारची वय ते संतोष पाठ वांटून मागीर वाड्डीक वाड्डीक हरिएका विशयी ती एक पद आसा क्रिस्तावांच्या तुमच्या क्रिस्ताव वेर साडी म्हणटात पळय तशेंच कितें नाही आता तुमच्यात रोस आसा आमच्यात काल हळद आर्ल्या दिसाक पुरा आमी या रोसा येदळा ओव्यो म्हणून म्हणटा ओव्यो ओवे म्हणून म्हणटात तुम्ही आमच्यात गाणी आसा तुमच्या कार्य गेल्या आमी पळयल्या सद्दां त्याच दाटीर आमची आसा अर्थ शब्द मात्र कंचपडी एक म्हणून आता ती बाल मनशां सांगून आसची हळद पुस्ताना आसा शोभना सांगला आमच्या वेर्स म्हणून म्हणटात मागीर एक म्हणटात बैलन आयलो ओर म्हणटात म्हळ्यार ओर येताना वेर्स म्हणून म्हणटात ते आणि ते कंटिन्युएशन तशें
त्याच्या आमच्या आता नाही काजाराच्या पहिल्या दिवशी हळद माझा हळद म्हणतात हळद एक हळदे चढ्याकानी चढवा घेतले चेडू इंगाड इंगाड नाऊंच्या माय रेग मासा आमच्या ते कॅल्शियम शेविंग करून मागीर ताका एक गाणं हिंगाडत तसा ते एक हे असं की काय काय आमचा घरात केलसी येऊन केलची ताजो ताज्या सांगात असतो देडो 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 होय देडाचे काढून का काढ मिस करून का नितळ करून पूर्ण सुबीत करून मिशे दोरुंग नात की ना मिशो असा दुरून का कशे मिशे आतोश ट्रिम करो कशे द्यायचे तसे तशा केस का ग्रामाचे घरात येऊन करीचे होय घरात येऊन करच्यान ते विधी विधान म्हणून असं विधी विधान होय आमच्यात रोस जाल्या उपरांत आणि बाहेर सोडून तो म्हणून असा आमच्या दिवस ना मागीर एफटी रोस जालो जाल्यार वड्डी वड्डी कधी जातो सोंग बाहेर वड्डीच्या आदल्या दिसत आमच्या घरचे वड्डीच्या आदल्या दिसत घरचे आदल्या दिसा करचे होय होय ताची ताची पदां आणि प्रकार तुमकां खंयची म्हण येतात की सांगू ना रेगीचे होय खंयचे म्हण एक येता जाल्यार खंयचे म्हण येता की नवऱ्या तुजी रेग केलशा तुझी बाल पायी दान मेवने हे तुझे सक्रेकार तशें मुखार वचून आसता बाल मिशन गायता ताका हांगा तो केल्सी काडटात आसता काडटत आसतना आमी पदां म्हणून तासची 5 जाण आसता बाल मनशां ती पदां म्हणून आसता थंय आतांच्या जनांक ते शिकलां की शिकता करतात आमचे रिवाज खंयची सोडूंक आमी तयार ना कोणी पण असता एका वाड्या भितर आमच्यात आतां कोणाक एकला ट्रेन जाल्ल्या काडून दवरिचें पडटा म्हळ्यार थोडे कडेन वेट्स म्हणून जण आसना हाडिचें पडटा तुमच्या तशें कांय ना त्या वाड्यांत एकामेकाक कोणी जाल्यार शिकता भुरगीं शिकतात आतांची युवा जाणां शिकतात की यूथ शिकतात की यूथ शिकलेले कोणी दिसना आसता एक एक तांचे भुरगीं आनी शिकप आसली एका वेळा शिकतात एकामेका शिकता ताका ते म्हणल्यार जाणा बरोवन शिकचे न्ही बायंगे थोड्याक तुमच्या समाजात घरा सकडी कोंगणीन तुलयतात की सकड घरांनी सकड घरा उलयता आमी सांगना काल म्हणल्यार थोड्या आतां फॅशन जाला आमच्या हांव आतां एक थोड्या कडेन सैऱ्यां घरांनी गेल्या जाल्यार भुरग्यां कडेन यो रे बाबा म्हणून आपयल्यार ताच्या आवय बापूय म्हणूंक आसा आमकां ताका आमची भास येना कन्नडान उलयचे तुमी ते भारी बेजार आमकां काल म्हणल्यार हा तशें सुमार कडेन जाला तुमचे बदलल्यात म्हणल्यार ते काल म्हणल्यार इज ओन्ली इंग्लीश तुमचे ओन्ली कन्नड जाला कन्नड तुळू तशें काल म्हणल्यार ते मायभास आमकां शिकयचे मायभास शिकयचे जाल्यार घरात ते शिकयचे कन्नड इंग्लीश हिंदी खंयची भाशा भायर खंय भुरगीं शिकता हे काल जालां म्हणल्यार आतां घरात कन्नड शिकयला आमची मायभास शिकनात मागीर आमचे भास उरोवंक आनी एक मुख्य कारण म्हणल्यार इंगड इंगड घरां ना एक ग्रुपांत आसची एक 30-40 घरां एकाडेच आसची जम्मा म्हणटात की वाडो वाडो म्हणल्यार एक एरियांत आमची ती एरिया आसची सगळी आसता म्हणल्यार तितलो जागोय आमचोच आसता पयले आमचे कशें म्हणल्यार आमी कृषी करून आसले मनीस पयले इलो इलो जागो सगळो सादारण आसा गांवांत आसा पेटयेंत आसतो ना गांवांत सादारण कांय 5 इंच म्हूण कांय येना इलो इलो जागो सगळा एक 25 सेंट चोरतो इल्लो बैपून काणी केल्लो या कृषी करून तेणें केल्लो आनी कुलात्तार गेला तर ग्रामांत इतले एकरे आसा म्हणून जाल्यार तांचो अर्दो जागो कुडम्या कडेन आसा एक ब्रेक काणी घ्या कोंकणी भाशेंतले हे कार्यक्रमाचो आमचे मदें आसा शिवराम गौड आनी हेमराज कुडम्याची संस्कृती विशयान आमी उलयता आसले हांगा घुमट आसा घुमट वाजोवंक ते रेडी आसात आमी तितके ताची संस्कृती पळयल्या प्रमाणे या म्हणून आसले हांव राव आमचे सगळ्या पळावे कोंकणी भाशेन एक ब्रेक काणी घ्या
स्वागत मग कोंकणी भाषेतली एकत्र या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात हेमराज आणि शिवराम कुटुंबी समाजाचे आज आम्ही एक संस्कृतीचे कशे अनावरण म्हणल्या विशयांत आम्ही आयचे एपिसोड करते आसा तांणी एक घुमट हाडले आसात तोणी हाडले आसात त्या देखून तुम्ही इतल्या आसक्तीन पळोवंक आसतना तांचे कुटुंबी समाजाचे एक घुमट पद आयकतय म्हणून आमी आलोचना करता काणगे एक घुमट काणगे एक तुमचे पद म्हणा खंयचे पद म्हणून आलोचना केल्या आमी एक ल्हान पद एक 4-5 मिनिट येता दशरथा रामाक वनवासाक धाडच्या वेळेर दशरथा कैकेकडे बैलेकडे सांगता हय अशें अशें जालें म्हणून हय तेदळ ताका सौमित्रीक रामाच्या आवयक सौमित्रीक नुसतं बेजार जाता रामाक आनी वनवासाक धाडिचें म्हणून ते कितल्या फिलिंगार एक पद म्हणटा ती तुमचे एक ल्हान पद ल्हानशे हिस्सो वय वय ते आतां हेमराजे घरमो नमो योदे कंड कंडिला बोरो मादिकालवेली घरमो नमो योदे कंड कंडिला बोरो मादिकालवेली घरमो नमो योदे कंड कंडिला बोरो
म्हाका ते करेक्ट एक सेंटेन्स जालें 12 वर्सां बरं वनवासा चोक बाई सरलो म्हणून तुम्ही पहिले काणी सांगितल्या न्ही जाल्यार ते पळय मस्तपटी म्हणचे ते 12 वर्सां बर न्ही गे दाटीक समय वय सुमार वर्षां दोन वाड्यांची 2 दाटी असता गे दाटी ते सोलो नायल्ल्या नाही आता ताची दाटी आणि तुझी दाटी विंगड आली की आता जाऊ ना आता जाऊ ना नाही थोडा वजन असता की तशी असता आमचे एक शैली एक विंगड असता गुरु कसो असा ताच्या शैलीर कितें आणि नाच एकूतलेक नाच ना आता 26 वड्यांत जाल्या रे एकूतलेक नाच ना तांकां दायला सट्ट करून विंगड असता कॉपी करून येता आमी एक ब्रेक काढ घेता कोंकणी भाषेत एकत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा कुटुंबी समाजाचे हेमराज आणि शिवराम एक तुम्ही गुमटाचे पोदी ऐकले जे तोंडी आसात ताच्या उपरांत तांणी केली साधना आसात राव आमच्या सगळ्या पळ्या बी पण कोंकणी भाषेत एकत्र एक ब्रेक काढ घेता स्वागत मग कोणी भाशेन एकत्र या कार्यक्रमाचा या कडेच्या एपिसोडान परत तुमकां सांगता आमचे सांगता आसात हेमराज आणि शिवराम कुडबी समाजाचे एक प्रतिनिधी जावन तांच्या मध्ये 26 वाडे आसात 26 वाडे आसात 26 वाड्यांनी अशेंच आसात हर एक कुडबी समाजान तांचे कट्टळे जावं दी या तांचे कितेंय जावं दी या खेळ जावं दी हर एक वाड्यान ती तांणी अशेंच खेळचे पूण इल्ले डिफरन्स त्यांच्या एनवायरमेंटाक ते कितें आसत सोडल्यार दुसरें कांय ना सोडल्यार हर एक वाड्यांनी खेळ आहात आनीक या वाड्याचे 2 विंगड वाड्यांचे हे तांच्या मध्ये कितले सिंक्रनायज आसा म्हणलें तुमी पळयत तितलें मात न्ही एक कितले सोबीत रितीन एक घुमटाचें पद म्हळें ताणें सांगता ते तोणयो घुमटांतलेंच पॉप्युलर तांच्या मध्ये तोणयो आसात ते तोणयो कशे सांगा एक पोटी पळय खंयच्या उपयोग म्हळ्यार खंयच्या वेळार आमी केला ते तुळशीवर बे काडटा केल भायर काडून ताच्या मागीर मध्ये भितर दवरतात की वर्साच्या खंयच्या वय युगादी मागीर आमी भितर दवरता पाडवो कितले म्हयने ते पाडवो जावन शिवरात्री मिशेर महाशिवरात्री मिशेर अशें आमी खंयचे युगादी खेळ भितर दवरल्यार मागीर तुळशी हब्बाच्या मागीर आमी काडटा ते भितर कृषीचो टायम खेळ न्हू बसोंक आमकां वेळ आसा वेळ आसना म्हणल्यार कृषीक म्हणल्यार ते भितर दवरचे न्ही भितर दवरतना कितें तुमी करीचे समारंभ गी या कांय तरी करूंक पुजा गिजा पुजा आमी युगादीत करता आमी कैद करतना ताका पुजा करचे पुरा देवा पुजा केल्यार बंद लावन दिवो दाखोवन आर्त दाखोवन एकाच्या घरा एक घुमट आसता की तोणयो आसता ती खंयच्या गाडी म्हणून आसता खळगाडी म्हणून कोण आसा तांच्या तांच्याकडे आसता न्ही गे थंय म्हळ्यार सकडी सांगाता मेळोन आसचे की तांच्या घरांनी करतात ते ऑन जावनूय करता मागीर थंय आसा घराघरांनी आसता युगादी टायमाचेर एक पुजा करून काण भितर दवरतात मागीर तुळशी पुजाच्या टायमाचेर भायर तुळशी पुजेच्या अंतूत कडकामना आमकां रिवाज गाणे आसा ताका एक गाणे आसा घुमट मारनंत गाणे आसा गुरकारान कशें म्हणूंक जाता की एक वाक्य म्हणून म्हळ्यार येवंडी कशें तुळशी भजी सांगचे लेता म्हणा वस्तू दिवंक वसान तशें म्हळ्यार त्याच टायमाचेर देवाच्या मुखार मात सांगू पब्लिका सांगू हांवें तुमकां मुळा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमी ते म्हणचे म्हणून न्ही तुमी तुळशी पुजाच्या टायमार म्हणजे आता न्ही म्हणून मुळार येवंडी न्ही म्हळ्यार आमकां ते काय ना ती संस्कृती आसा पळय अशीच करची म्हणलें ते पळय वस्तू दिवचा पळय ते भारी इम्पॉर्टंट जाणपदां काल्या जाल्या रे ताका धार्मीक चौकटीच्या भितर हाड उर्च्या पावित्रते म्हणून एक दिला जानपद कले ते उर्च्या खातीर देवाच्या नांवान उर्च्या खातीर म्हणे ते देवाचेच कार्यक्रम श्रद्धा भक्तीर्थ द्यायचे आमकां तुमचे मूळ देव गोवा मल्लिकार्जुना काणकोणांत आसत नाही तुमचे आतां केदाळा म्हणी जीवनात एक पटी कोणा वचचें म्हणना की आमी आपली मक्का गेल्ल्या बरी आमी इस्रायल गेल्ल्या बरी ते पुजा करून इस्रायल येतात सेव ते म्हणून काय ना आमी वचून विजीट दिवन यायचे थंय तुमी वचून एक खेळ करचो आनी बरं कांय ना तेंचेच आसा
तासचे तसं तुम्ही गेल्यार ह्या वाड्याचे म्हणून तांकां सांगायचे म्हणून आणि प्रकार आसा की? तांतू आतां दोड हें जाल्या मंगळूर कुडबी आणि गोवा कुडबी म्हणून जाल्या मंगळूर कुडबी म्हणल्यार ह्या हांगाच्या परिसराक ह्या हांगाच्या संस्कृती होंदून आमी एक वेगळेच चालल्या बरी तशें जालें जाल्यार हांगा म्हळ्यार हांगाचे हांगा ते भूताराधने देवळाचे ते पुरा ते परत सुरू केला तुम्ही. Adopt. ऍड जाल्लें तें आमकां ते आमकां हांगा तें सोडूंकय ना अडॉप्टेबिलिटी म्हणटात अडॉप्ट खंयच्या जाग्यार ते आमी आमी घेतले पूण आमी कांय सोडूंक आमी क्रिस्तांवांचे न्ही आपले गणपतीच्या टायमाचेर नवे जेवच्या टायमार आमी अवकाश सेवेचे फेस्त करता म्हळ्यार आमी खूब त्यावटी 2 दीस मात चडून आयले वय, आमी खूब करता त्या ताळत गणपती 2 दिसाडे तावन आयले वय तशें तुमी हांगाचे ह्या भूत आराधने थंय भूत आराधने प्रकार कांय ना गोवांत भूत आराधने हे जाग्याचे जाग्याचे म्हणून लागतीचे आसता आमी ते आमी तें करी जेत होय आता म्हणल्यार कुटुंबांनी पुरो आसा भूत आराधने नाग आराधने इंगडते केवळ तोनियांक आमी घुमटाक कितलें म्हत्व ताजें कितली म्हत्व तशेंच तांतू व्हेरायटी चड आहा तोणयांत घे तोणयांत सगळो ग्रुप आसता तांतू 12 जण तावन 60 जण मुसरी रावन खेळोंक जाता जाता न्ही तुमी ते मांड मात्र तुमी ते मागीर एक वयर तावन हे दर्याचो खेळ दर्याचो खेळ खेळटात खेळ न्ही? वय ताका तो शिकोवंक आमी ती शिकत न्ही, ते ताकोड इस्कालाक हांव हे फाटी म्हाका थंयच्या पद्र्याबान हे फाटी आपोवन येला ताकोडे घे वय इस्कालाच्या भुरग्यांक शिकोवंक एक हप्तो हांव वचोन मागीर ताच्या वार्षिकोत्सवाक वार्षिकोत्सव इस्कालाच्या भुरग्यांक शिकोवंक गेला हांव थंय एक 4-5 इस्कालांत भुरग्यांक शिकोवंक गेला हांव तो खेळ शिकोवंक जाता भुरग्यांक जाता हो आमचो हो खेळ सगळ्यांक गोत्ता की तो खेळ अप्रूप दर्यांचो खेळ कोण म्हण धर शिकता तांकां 71 वर्सां शिकोवंक जाता शिकोवता न्ही वय तो खेळ हो आतां तो नियो मारचो आनी तो ताका मुस्तू हें न्हय वय व्यायामय न्हय ताका म्हणल्यार पूर्ण हे ना परिपूर्ण आम कोणी ना शिकले पूर्ण शिकले कोणी ना एकला एक आता मोदे त्या 100 जाण शिकले जाल्यार 10 जाण मात परफेक्ट खेळगाडी म्हणून आसता आनी गाणेली खेळगाडी सगळ्या गाणेली जावंक जायना गाणा म्हणूची जाल्यार ताजे अर्थ कळचे ते भाव आता तुम्ही गाणा म्हणटल्यार गाणेली म्हणचे गाणेली म्हणजे खेळगाडी म्हणा जाल्यार खेळ मारचो दोन्ही एकलोच तशें बारी शब्द बारी पड्या हांवें गाणेली म्हणलो शब्द हांवें आमी परत सुरू पोटी आयकवचो पयलीं पण आयकवचो वय गाणेली म्हणल्यार ताका एक खेळ मुंद वर्ष कॅपॅसिटी ताका आसा एका जाल्यार मते काही जाल्यार ते सुदारसून व्हरचे आता 60 जाण आल्यार एकल्यान गाणें सांगून वरचे कॅपॅसिटी ताका आसाचे आनी कोणी विचारल्यार त्या शब्दाचे अर्थ सांगचे अर्थ इल्ले म्हणून सांगचे इतले माहीत आसा ते कशें म्हणल्यार वाड्यांत एकलो गाणेली प्रधान गाणेली मेन एकलो गाणेली मातशें ताच्या अंडर पुराय आतां शिकोवन आयले पुराय तशें तो स्टार्ट केल्या उपरांत मागीर आमी स्टार्ट मुंद वर्स आनी एकल्या की शिकोवचे येत तो नातल्या आनी एकलो सांगून तो सोजे तशें हेमराज आनी शिवराम तुमी कुडुंबी विशयांत इतलो विशय पुरो सांगूंक हांगासर आयल्यात आमचो टायम अखेर जाला वेळ अखेर जाला सांगूंक आनी आनी एपटी परत टापया काय तातूंत काही रगले ना आनी एपटी काही रेकॉर्डिंग करया हें लाईव्ह जाल्यार आमकां ते आनीकी सिस्टमॅटीक करून इल्ले कश्ट जाता हांगाच्या ऑडियन्सा प्रकारान वचचें त्या देखून तुमी 1 घंटो भर हांगासर तुमच्या कुणबी समाजाचे संप्रदाय कितें घुमटां कशी मारची तोणयो कश्यो ह्याच्या विशयान सांगून ही माहिती दिली आनीक 1 घंटो आमच्या लोकांक मंत्रमुग्ध करून हांगासर रावला टीव्हीचेर सुमारे 4-5 हजार लोक आतां पळयतच आसा तुमच्या तिशींतन आनीक मस्त जण पळयतले युट्यूबांत पळयतात आनी मुखार तुम्ही येवन हे कार्यक्रम सुदारशिल्ल्याक हेमराज तुका देव म्हणटा शिवराम तुकाय देव म्हणटा तशेंच आमकां आपूण तुमच्या चॅनलाच्यानी एक हें दिवंक अवकाश करून दिला तशें चॅनलाचे आनी तुमकां आमचे धन्यवाद शिवराम कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमाचो आमचे मध्ये शिवराम आनीक हेमराज आशिल्ले कुणबी समाजा विशयांत तांणी माहिती दिली तांच्या कले विशयांत संस्कृती विशयांत आमी आयकलें आनीक ही ग्रेस्त कला ती कशें उरयतात म्हणलें मारी मुख्या तांच्या वाड्यांनी तांच्या 26 वाड्यांनी ते हर एक पुटी कशें परत पुनर्जीवन करून ते हर एका वर्सा करतात म्हणल्यार बारी मुख्य आमची संस्कृती हर एका कोंकणी मनशान अशीच उरयचय म्हणलें एक उलो दिवन तुम्ही समेस्तानी 1 घंटो भर आमच्या खातीर रावल्या खातीर तुमकां देव बरें म्हणून हांव रेमंडी करता कडेन परत मेळटा नमस्कार.